लक्ष्मण बाब, खुबशे लोकांक न्ही तुमी फक्त राजकारणीच कशे दिसतात, पूण तुमी एक शिक्षण संस्था चलयतात. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, तुमी एक एग्रीकल्चरिस्ट आनी प्रोग्रेसीव एग्रीकल्चरिस्ट. म्हणजे हांव हांगा येवन एक अजाप जालो की काजूचें पीक अशे तरेन घेवूं शकता. कारण लोकांनी पयलीं कशें केल्लें, काजू पोर्तुगीजांनी हांगा हाडले आनी सादे दोंगराची पालसणां कोसळटात म्हणून ते काजू लायले. आज काजू हो इतलो मागणी वाडल्या की भायल्यान आफ्रिकेच्यान काजू येता. तुमी हें एक अजाप करून दाखयलां की तुमी हांगा काजू रोयलो आनी तो काजूचें पीक वाडत आहा. म्हणजे म्हाका मातशी कथा सांगशात, कशी काजू हय तुमचे दोंगर आशिल्लेच. हय हय जाणट्याचो आनी तो इट वॉज डेझर्टेड. हय अशीच सगळीं झुडपां बिडपां भरपूर जाल्ली. आनी म्हाका पणजेच्यान जेन्ना हांव मुक्त जालो 2017च्या इलेक्शनाक, ताची दुसरे दिसा स्थिती अशी जाली, जो दिसांतसून 14-15 तास काम करी ताका दुसऱ्या दिसा 14-15 मिनटांचें काम ना. आनी हांव एक दीस घरा बसलो, एकूच दीस. आनी एक दीस घरा बसतकीर लोक मेळपाक येवंक लागले. घरांत कितें हें घडटा पळय आनी मागीर जाणटो बिणटो वयतकीर कोणूय मेळपाक येता, तश्यो गर्दी पडूंक लागले, झुंबट. त्यामुळे हांव तिसऱ्या दिसा भायर सरलो. तिसऱ्या दिसा भायर सरून हांव स्कुलांत वचून बसलो, स्कूल आनी हायर सेकंडरी तेन्ना. आनी थंय म्हाका थोडेशें इतलें मन गुंतोवंक शकलो. आनी थंय एड्युकेशनल कॅम्पसाचेर हांवें कॉन्सन्ट्रेट केलें. आनी कॉन्सन्ट्रेट करून गेल्या 9-10 वर्सांत म्हजो जो कॅम्पस तयार जालो. सामकें तुवें वेगवेगळे थंय सुरू केले अभ्यासक्रम. म्हणजे विशेश करून बीएड जेन्ना हांवें सुरू केल्लें, BSc बीएड आनी BA बीएड, पयल्या वर्सा आमी विद्यार्थ्याच्या एनरोलमेंटाक आमी भीक मागताले अशें म्हटल्यार म्हणजे अतिशयोक्ती जावची ना. म्हाका तेन्नाचो डायरेक्टर भास्कर नायक, ही इज फ्रॉम केपें बी त्या सायडीन, बरोबर रिवणाचो तो. ताणें त्या सायडीनच्यान सुद्दां स्टुडंट मेळटात बीन अशें हें केल्लें, प्रयत्न केल्ले. पूण सकाळचे इन्स्टिट्युशनान आनी सानेवेळचे मागीर अग्रिकल्चरांत अशें लक्ष घालें. म्हणजे म्हाका भुरग्यांनी रावपाकूय म्हाका आनंद दिसता आनी झाडांनी. हांव केन्ना तिस्कार किंवा खंयच्या हॉटेलांत बसून गजाली मारतना हांव केन्ना मेळचो ना. सामकें. त्यामुळे सानेवेळचे तूं हाडाचो शिक्षकय बी. हाडाचो शिक्षक आनी हाडाचो शेतकरी. आनी त्यामुळे ते नवे प्रयोग करचे, अभिनव प्रयोग करचे. पूण काजू लावपाची संकल्पना तुका कशी? डोंगर हो तसो आमचे हे जे डोंगर आसात गोंयचे, ह्या डोंगरांनी जबरदस्त काजू जावंक शकतात, जबरदस्त पोटेन्शियल. सुपीक सामकें. म्हणजे गांवाची इकॉनॉमीच बदलूंक शकता. म्हणजे म्हाजे कडेन जी जमीन आसली रोजाची, ती सारकी म्हणजे 2 क्विंटल सुद्दां काजू दिनासली अशी स्थिती आसली. कारण त्या काजूची असल्या काजूची निगाच घेवंक नासली. बरोबर. हांवें एक कामगार छत्तीसगडचे एक 5-6 जोडपी हाडली आनी तो डोंगर निवळ करपाक घेतलो. JCB बी नसलें घालूंक ना, निवळ करपाक घालो. आनी जे निवळ जालें तेतून जून-जुलय वेंगुर्ला 4 प्लांटेशन केलें. खंयच्या वर्सा हें? खंयच्या वर्सा? हांव 18 डिफीट जाला, 17-18 सुरू केलें. पयल्या वर्सा कमी केलें. पयल्या वर्सा 400च प्लांटेशन केल्लें. दुसऱ्या वर्सा आनीक नवीन जागा तयार जाली. म्हाका दिसता दुसऱ्या वर्सा 1100 केले. मागीर 800, 700, 800, 700, 1000 अशें करून आतां तें 5100 प्लांटेशन जालां. आनी इदलीं झाडां 8 वर्सांची जालीं, इदलीं 7 वर्सांची, 6 वर्सांची. आनी तातूंतसून पयल्या वर्सा कितलें पीक येयलें? पयल्या वर्सा 2 क्विंटल. 2 क्विंटल. मागीर 4 क्विंटल जाले. सादारण दोबराय जायत गेले. 8 क्विंटल. म्हणजे परिश्रम आनी कल्पकता जर आसत जाल्यार काजूचें पीक एग्रीकल्चरान कसो फायदो आसा आमकां लोकांक खबर ना. लोक एग्रीकल्चर सोडून लोकांक जाय सरकारी नोकऱ्यो जाय. आज अंदू हय अंदू म्हाका दिसता गेल्या वर्सा 36 क्विंटल केल्ले, अंदू सादारण 80 क्विंटलाचेर वतले. मागीर ही आतां पळय जो भार तूं आतां धाडटा भायर, हो कितल्यावे? हे तिसरो कन्सायनमेंट. वा. सो अंदाज उत्पन्न कितलें जाता हाजें? अंदूचें सांगूं शकता. अंदू 80 क्विंटल जाले. आनी ते हुराकाचे कॅन ते एक 70-80
हय कॅन असले दिले. हांवें काय फेणी काडपाक वचना. हय थंय 2 हे बसयल्यात, भाणां बसयल्यात हय आनी खुराक मारतात. लोक येवन म्हणजे जे बारवाले असतात ते व्हरतात. ते कॅन व्हरतात. हांव काय रिटेल लिटरांनी बीन करना. हय हो तो 35 लिटराचो कॅन चल अशें. बस आनी लोक म्हणटात मांद्र्या तुज्या ह्या एरियेन हुर्राक बरो येता सामको. हांगा सगळेच चवदार, हुर्राक चवदार, काजू चवदार, मनशां सुद्दां आनी चवदार. लोक बरे प्रामाणीक सिन्सियर निश्चित. मोगाळ. तो एकदां फील न्ही काय आपटपाकूय वेळ काडना. ना पूण एक गजाल तुमकां सांगता, तुमी तुमचें पर्सनली कांयच लुकसाण जालें ना. लुकसाण कोणाचें जालें तें लोकांनी चिंतचें. कारण तुवें एग्रीकल्चर केलें, शाळा शिक्षण संस्था इतली बरी केली की ज्या लोक शैक्षणीक संस्थेत काणकोणचे, केपेंचे, सांग्याचे, सावर्ड्याचे, कुडचड्याचे, मडगांवचे आमचे कडेन स्टुडंट येतात. त्यामुळे पूण हाका खूब वेळ दिवचो पडटा, पूर्ण वेळ झोकून दिवन काम करचें पडटा. आणि यू नीड टू बी सिन्सियर, प्रामाणीक आसूंक जाय. सारकें. हांव ते कोणाक तरी बुद्ध शिकोवपाक करता बीन ओके, थंयसरल्यान म्हाका जर रिलीव जालो जाल्यार म्हाका हांवें कशें घेतलें जाणा तें लोकांनी म्हाका उडयलो अशें धरचे पेक्षा हांवें म्हाज्या पुर्वजांनी ज्यो जमनी म्हणजे विशेश करून म्हाज्या काका हो जमनी घेवपाक सामकी ताची हें असली, कितें जाणा ताचें व्यसन असलें. आणि म्हणजे ताणें एंटरप्रेनर म्हणूं येता त्या वेळार ताका फुडलो दिश्टावो जाल्लो. आणि हो ते सांबाळूं शकतलो. त्यामुळे ताणें वील करून आय डीड नॉट परचेस एन इंच ऑफ अ लँड, पूण ताणें वील करून तें म्हाका दिलें. आणि हांव पॉलिटिक्सांत गेल्या नंतर ते सगळ्याचेर दुर्लक्ष जाल्लो. त्यामुळे म्हाका 2017ची निवडणूक ही हांव लोकांनी हालयलो त्याच्या पेक्षा तो जे आज हयात ना ताच्या आत्म्यांक किंवा ताची इच्छा असली की हांवें पणजेच्यान वचून तें पळोवंक जाय म्हणून. त्यामुळे येना फुडें सगळ्यांत पयलीं ती गजाल केली. हांव शैक्षणीक संस्था सुद्दां जी चलयता ती तेच फावंडर चेअरमन आसले. त्यामुळे ह्यो दोनूय गोश्टी ना पूण तुवें ताणें जर 2 मजले चडयले तर तुवें तरी 4 मजले चडयले. आनी एक जे पळय ताजें पळय स्वप्न आशिल्लें तें पूर्ण तुवें केलें न्ही. कारण जमनी पडंग दवरपाक जायना, थंय पिकावळ घेवपाक जाय, लोकांक रोजगार दिवपाक जाय, गांवांक एक सोबतता निर्माण करपाक जाय, इकॉनॉमी गोंयचे इकॉनॉमीक भायल्यान काजू हाडून तो विकप आनी आमचे दोंगर काडून कन्वर्ट करून ते बिल्डिंगे बांदप, हातून भितर कसलें इकॉनॉमी. भायले काजू हाडपाकूय कांय प्रश्न ना, पूण भायलो काजू भायलो म्हणूनच विका. तो गोंयचो म्हणून, कारण गोंयच्या भुमीक चव आसा सामकी. ते चवीतसून जो काजू येता तेतून तुमी मिक्स करतात आणि गोंयची हे देंवयतात, ते जावचें न्हय. तो म्हाका तुमचो हो काजू म्हाका दाखोवशात. हो कसो प्रोसेस आसता? हो कितें काजू काडप, सुकोवप? ना, काजू मुट्टे जे असतात हय ते पिळून काडप आसतात. हांवें एक अंदू मशीन अशें हाडलां हय जे पिळपाक जाल्यार भरपूर वेळ लागता. बरोबर. ताका लागून ते पिळप आणि रस काडप हे सगळें एकाच फावटी जाता. पिळप, रस काडप, मागीर रसाचें मागीर व्हॅल्यू एडिशन करपाक हुराक काडप आसता. हुराकाची फेणी काडून. सो लक्ष्मण बाब, तूं आतां फक्त एक राजकारणी उरूं ना आनी फक्त शिक्षण तज्ञ उरूं ना, तूं ताजे वयर वचून एक एग्रीकल्चरिस्ट, गांवचे बद्दल जाणकार, गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो एक पाईक. म्हणजे हाजे फुडें तूं जर परत जिखून येतलोच, तूं जिखून येतलो, मंत्री जातलो, मुख्यमंत्री जातलो, आनी तूं एक वेगळे दृश्टिकोन घेवन येतलो. तुमी तें वाक्य उलयलें तेतून तुमी म्हाका कितले दुश्मन तयार केले हेची कल्पना. न्ही, हे दुश्मन तयार जे पळय जातात ते बऱ्या लोकांचे जाता न्ही. कोणाच जो पळय कांय काम करना, घरा कडेन बसून आहा, हातार हात पांगरून बसलो, ताका दुश्मन कित्याक जातले? बरोबर बरोबर. जो पळय क्रियाशील मनीस आहा, सामको धडाडीन काम करता, तागेलेच दुश्मन. हे आसा. म्हणजे हांवें कोणाचें वायट करन आसतना सुद्दां दुश्मन जाता. पण वायट ना, दुस्मानाक तूं क्रिएटीव पॉझिटीव घे की वाह आपण बरें काम करता आसतलो म्हणून इतले दुस्मान जाले. ना पूण हें बरें दिसलें म्हाका पळोवन. म्हणजे कोण तरी अशे तरेन शेतां, भाटां, दोंगर कसता, दोंगरान भितर पिकावळ काडटा, गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायता, टुरिजमाक हें खरें म्हणल्यार लोकांक हाडून दाखोवपाक जाय तूं कशें तरेन टुरिजम. हांव आतां सांगता, फुडल्या सिजनाक हांव
200 क्विंटल काडटलो ओ ह्याच जायतून. आनी आतां व्हडलें कांयच ना, फक्त निगा दवरप, नवीन प्लांटेशन ना. ओ 200 आनी ताज्या फुडल्या वर्सा 400 क्विंटल काडटलो. वा जर एका मनशाच्या एरियेत 400 क्विंटल येवं शकता, हरमलान कितले 10,000 क्विंटल पिकपाक कांय हरकत ना. पूण त्यो पडून आसात. बरोबर सारकें सारकें सुंदर. तुवें फाटलें तुजें भाट इतलें सुंदर केलां. माडयो फुडें यो. हय वा ब्युटिफूल ब्युटिफूल. वा हें खरें गोंय आं. हें आमी पयलीं असलें फोंड्या कुंकळ्या ह्या गांवांत पळयताले. तुवें हें मांद्र क्रिएट केलें हरमला. कोणूय गेस्ट येता ताका एक ही बॅग काडून कॉम्प्लिमेंटरी दिवपाक म्हाका बरें दिसता. हय सारकें 1-2 व्हरतलो, तुजे कडेन जागा आसा, 4 व्हरतलो, 5 व्हरतलो. ब्युटिफूल. मातसो 1-2 पावलां फुडें यो. ते फुकळी सुपारी. हें सगळी ही पळय बागायता ही आतां तयार केल्ली ना, व्हडले माड जे आसात ते म्हज्या काकाचे. ते पयलीं आहा. पूण हें तुवें सुपारी तुवें ते जे फुडले सुपारी आहा ते सगळ्यो सगळ्यो. गेल्या 9 वर्सांतल्यो. म्हाका तितूंतल्यान मुक्त केलो तेन्नाच्या. पूण 9 वर्सांत खूब शिकूंक मेळ्ळें. हय आनी सारकें. आतां सांगपाकूय म्हाका थोडो अधिकार आयलो. म्हणजे हांवें केलां आनी सांगता न्ही हांव. बेठेच तुमी शेती करा म्हणून हांव सांगिना. हय खरें जालें. सामकें. पण लोकांक सांगप सोंपें पूण प्रत्यक्ष हें उदाहरण की अशे तरेन करूं येता. अशे तरेन तुमची जमीन आसल्यार ती पडंग दवरूं नाकात. सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान वचूं नाकात. निदान जमीन आसा तांचे कडेन तें करूंक जाय. हय सारकें सारकें. तो भाटाच्या भोंवताणी सारको हांवें एक ट्रॅक घाला. हो तो खूब पर्पजीस जाता. हांव आनी बायल तेचे वचून चलतात. त्यामुळे सकाळची एक 5-6 रावंड मारले. 800 मिटर हें आसा सर्कमफरन्स ताचो. आनी ते भोंवता आसतना खंयच्या माडाचे नाल्ल सुकलेले आसात, खंयचो घड तयार जाला हो पळय. हे वेलची केळी, गांवठी वेलची केळी. बरोबर बरोबर. सगळे घड आयिल्ले आसात. घड जसो एक मारलो की त्याच्या मुळा वयलो दुसरो हो मारलो न्ही, हो एकूच मेंटेन करप, बाकीचे डिस्ट्रॉय करप. मागीर ही परत तशीच जाता. खूब येतात ते कट मारचे पडटात. सारकें.